खातीर आमी सिंगल विंडो क्लियरन्स आमचे ऑफिसान मेळता. दॅट इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. इट विल टेक लिटल टायम. मडगांव काडून थोडी आमी कड काडची, पूण हांव तुमकां गॅरंटी दिता की सॉफ्टवेअर जो वेस्ट पायलाप जाल्लो आहा तो आतां आरडीए वचपाचो आहा भायर. 1 लाख टन्सांचे वयर आहा थिंगा, आमी धापून दवरला तो सगळो सिमेंट फॅक्टरीन वचपाचो आहा आनी थिंगा 7 बायोमॅथिनेशन प्लांट्स येतले. कितले पयशे जातले पळय ते सगळ्यांक ओपनली पावतले, कित्याक इट विल बी ऑन द वेबसायट. जी टेक्नॉलॉजी आमी दिता ती टेक्नॉलॉजीन आनी कोण जर तेजेकून लेस कोट करतलो तेकाच मेळटलें न्हू. आमचो जर प्रायस जर तो 2.5 करोड आहा, 3 करोड आहा, 4 करोड आहा, जो तर आनी कोण आमकां दिवंक शकता सेम टेक्नॉलॉजी, सेम मशिनरी फॉर 3 करोड, लेट हिम गिव. It is open. It is not like hide and seek. It is not under the table. Everything is open. Everything is on the website. वेबसायटीचेर सगळे वस्तू आसतल्यो. सो कोणें मिसगायड करचें न्हू लोकांक. कितलीं वर्सां हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना. कितलींच वर्सां लागलीं आमकां कन्विन्स करपाक फोमेंतो ग्रीनान तुमी सोडा आमी करता. फोमेंतो ग्रीनान कित्याक सोडलें? कित्याक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म जालां. दे हॅव ट्रस्ट इन अस. तेंच्या ऑफिसार येवन आमचो प्लांट पळयल्लो आहा. येस, तेंचे बरें आहा, तेणी आपले सोडून दिले. इवन पयशे तेणी मागूंक ना सरकारा कडेन की आमकां इतले पयशे दिया म्हणून. सोल्युशन ह्या सोसायटीचेर आमी हाडटले इतली गॅरंटी दिता. आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेणी कोणेच सोसायटीचेर तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे ना टील वी कम आउट विथ सोल्युशन. आमचे पोर्टलाचेर जे दिसा लागतले वेबसायटीचेर की आमी टेंडर मागला, आमकां ही टेक्नॉलॉजी जाय, जे दिसा कोटेशनां आमकां येतली तेन्ना तेजे उपरांत वर्क ऑर्डर आमी दितले. तेन्ना तुमी राजकारण करा की ना हे सुबेज दिले, उणें दिले, कितें दिलें तेन्ना उलय. तेजे पयलीं उलयनाका. तुमकां कांय खबर ना. तुमकां खबर आसली जाल्यार इतलीं वर्सां तुमी सोल्युशन हाडपाचें. तेजें सोल्युशन कित्याक हाडूंक ना? व्हडले शाणपणां जे हे सांगता कोण कोण पळय ते हेंच्यांनी हे चेअरपर्सन आहले हे फोटींग लोक. हे कोण शेडो कावन्सिलर आनी फेडो कावन्सिलर आसले पळय तेणी सोल्युशन हाडूंक जाय आसली इतलीं वर्सां. कित्याक हाडूंक ना? आतां इलेक्शन तेकलां म्हणून आनी लोकांक दाखोवंक सोदता दॅट वी वील सेव यू फ्रॉम द गार्बेज म्हणून. खूंय सेव करतले? कितें केलां हेंच्यांनी इतलीं वर्सां? हांव गॅरंटी दिता मडगांवकारांक, we will bring solution and it will be 100% solution. Some payment has to go. The whole of that RDF will be cleared from there. आख्खो RDF clear जातलो ह्याच दिसांनी. आमकां चीफ मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टरान आमकां पयशे धाडलेले आहा दिसांनी टू सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. वी विल क्लियर ऑल द बिल्स whoever has done remediation. आमी तेंचे फारीक करतले. सगळे RDF क्लियर जातले इन द स्टेट ऑफ गोवा. इट इज अ स्लो प्रोसेस. हांव सदांच सांगता प्रोसेस हो स्लो आहा. आतां आमी स्लोली आफ्टर कोवीड आमी ट्रॅकार घातला. बायगिणीचो प्लांटाचो आमचे हे येयल्ले आहा, ऑलरेडी टेंडर येयल्लो आहा. काकोरा प्लांटाक आमी एडवान्स 10 कोटी दिल्यो टू द कॉन्ट्रॅक्टर, जेका आमी हे दिल्लो आहा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा काकोरा प्लांटाची. तेका 10 करोड एडवान्स दिले आमी. त्याच्या अकाउंटात क्रेडिट झाले पैसे. सोसड्यार जे कोणें काम केलां रेमिडिएशनाचे, जितकी आमकां माती मेवली तो आमकां हे मेवलो, इट्स लायक फर्टिलायझर मेवलो, तो हाडून आमी शेतान घातला. थिंगा एक हॉकी ग्राउंड गव्हर्मेंटाचो रेडी जाल्लो, आख्खो हॉकी ग्राउंड रेडी केल्लो. म्हणजे हिंगासरलो वेस्ट ट्रीट करून व्हरून आमी घातलेलो. हे जे आयज कोण उलयता हे राजकारण करूंक सोदता. फायनली क्रेडिट कोणाक वयतलो? जो तर आमचो सरकार करता, बीजेपीचो सरकार करता, जाल्यार आमचे पॅनल जे येतले थिंगा बीजेपीचे पॅनल तेंकाय क्रेडिट वयतलो की वी वील ब्रिंग सोल्युशन टू मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल. त्या वाठारांत जितकी गार्बेज क्रिएट जाता, मडगांव जावं फातोर्डा जावं, त्या वाठारांत त्या हितून एरियेची सोल्युशन आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन दितले. बट
वी रिक्वायर द क्लिअरन्स फ्रॉम मारगाव म्युनिसिपल काउन्सिल. आता जे काउन्सिल आहा ते 4th of November पासून त्यांची डेट आहा. त्याचे उपरांत ते आणि दे आर सीज टू बी द चेअरपर्सन ऑर द मेंबर्स. म्हणजे त्यांचं टर्म सोंपता त्याचे पयलीं तेणी आमकां जर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिना आमी फुडें वचोंकूच शकना. तर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तांकां की स्टॉप प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन गार्बेज. आधी म्हाका दिसता जेन्ना विजय सरदेसायान ब्लॅक फ्लॅग दाखयल्ले साऊथ गोवाचे लोक इतले बेजार जाले की आमी सोल्युशन हाडटा तूं ब्लॅक फ्लॅग दाखय. तो चेंज जालो आनी तो आमच्या वांगडा रावलो. आतां कोण तरी थिंगा हांव नको आदले कोण कावन्सिलर शॅडो काउन्सिल म्हणून शॅडो म्हणून काउन्सिल आसता ते पयले कडेन आयकता. शॅडो म्हणजे कावकान रावता पळय ते. तेणी कावकान रावन पोवचे कोण लोक हाडून हाडून पोटले उडयता गार्बेज. रेस्टॉरंटां उडयता, शेकां उडयता. म्हणजे साऊथ गोवा जितकी रेस्टॉरंटां आहा इवन कोस्टल बेल्टाक ते हाडटा आनी फायनली मडगांव उडयतात. कोण कलेक्शन करिना. वेट गार्बेज हाडटा मडगांव ससडो हांगां जाणार ते हाडटा आनी मारगांवच्या रोडाचेर रातचे 2-3 ढप करून उडयता पोटल्यात चल्ले.